दीस बुधवार, नोव्हेंबराची 19 तारीख 2025. पहिले वाचप मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 7 ओळ 1 आणि ओळ 20 तावन 31 पर्यंत. त्या दिसांनी अशें घडलें, रायान 7 भावांक आपले आवय सांगाता कैद केलें आनी समर्थ आडवारता तें दुकरां मांस ताणें खावंक जाय म्हणून तांकां सापकाचे आनी जेरबंदाचे मार दिवन बलात्कार केलो. विशेश करून आवय विशीं आमी अजाप जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फावो. तिणें एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण पळयलें, तरी सर्वेस्पराचेर तिणें दवरलेल्या भरवोशा वरवीं तिणें हें सगळें धैर्यान सोंसलें. उंच संकल्पान प्रेरीत जावन आनी स्त्रियेच्या काळजांत दादल्याचें धैर्य भरोवन तिणें आपल्या पुतां मदल्या हर एकल्याक तांच्या पुर्वजांचे भाशेन अशें म्हळें, तुमी म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेणा. तुमकां श्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही. तुमच्या मदल्या हर एकल्या थंय आसलेल्या मूळ धातूंची वेवस्था केल्ली हांवें न्ही. मनशाकुळाचो आरंभ केल्लो आनी सर्व वस्तूंचें उत्पन्न केल्लो सृश्टेचो रचणार आपले दयेन तुमकां श्वास आनी जीव परतून दितलो, कित्याक ताच्या कायद्या पासत तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनात. अंतियोकाक तिजी उतरां अकमानाची उतरांशी दिसली आनी ती ताच्यो खेबडायो करता म्हूण ताणें चिंतलें. निमाणो भाव आनीकी जिवंत आसलो देखून राय ताचे लागीं बरीं उतरां उलयलो, मात न्ही, बगार ताणें सपूत घेवन बसवण्यो केल्यो. तो ताच्या पुर्वजांचे रितीरिवाजी सांडूंक तयार आसा जाल्यार आपूण ताका ग्रेस्त आनी खुशाल करतलो आनी ताचो इश्ट करून ताका एक व्हड हुद्दो दितलो म्हूण सांगलें. पूण तरणाट्यान ताका कांयच लक्ष दिलें ना. देखून रायान ताचे आवयक उलो दिलो आनी तिच्या हातान आपलो जीव वांचोवंक ताका बूद सांगूंक तिका आग्रो केलो. ताणें तिका जायतो आग्रो केल्ल्या उपरांत आपल्या पुताक समजोवंक ती कबूल जाली. ती आपल्या पुताचेर बागवाली आनी क्रूर रायाच्यो खेबडायो करून तिणें आपल्या पुर्वजांचे भाशेंत म्हळें, म्हज्या पुता, म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत वावयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलो आनी तूं हे प्रायेक पावसर तुका सांबाळ्ळो. म्हज्या पुता, हांव तुजे लागीं विनंती करतां, आकासार आनी पृथ्वेर दिश्ट लाय आनी तातूंत आसा तें सगळें पळय. देवान अस्तित्वांत आसलेल्या वस्तूंतलें तें रसूंक ना म्हणून तूं जाणा जातलोय. तेच परी मनशाकुळी अस्तित्वाक आयिल्लें. ह्या फाशीदाराक भियेनाका, बगार तूं तुज्या भावा सारको म्हणून दाखय आनी मरण स्विकार कर. अशें काकुळतीच्या दिसा तांचे सवें तुकाय हांव मेळोंक शकतलें. तिणें उलोवन जातस तरणाट्यान म्हळें, तुमी कित्याक रावतात? हांव रायाची आज्ञा पाळचो ना. म्हजे उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या धर्मशास्त्रांतले आदेश मात्र हांव पाळटलो. पूण तूं हेब्रावांचेर सर्व जिन्साचे कश्ट हाडलोलो तूं देवाच्या हातांतलो बिलकुल सुटचो नाय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 17 1 BCD 5 तावन 6 8 B आनी 15. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन धादोशी जातलो. कान दी सर्वेस्परा नितिवंताच्या उल्याक, चीत दिवन आयक, हांव मारतां ती बोब. उघड तुजे कान म्हजे विनवणेक, म्हज्या वोंटांचेर ना कसलेंच कपट. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन धादोशी जातलो. तुज्या वाटांनी म्हजी मेटां हांवें थीर केल्यान, म्हजे पांय केदींच हालचे नात. आबळे, हांगा आसा, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. श्लोक.
हांव उठ्ठस तुजें दर्शन घेवन दोशी जातलो. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपोवन धर. हांव जाल्यार नितीवंतपणान चलोवन तुजें मुखामोळ देखतलो. हे दुर्गतींतलो उठ्ठस तुजें दर्शन घेवन दोशी जातलो. श्लोक. हांव उठ्ठस तुजें दर्शन घेवन दोशी जातलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा आसूं मी. तुमी भायर सरून वचून बळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 19 ओळ 11 तावन 28 पर्यंत. लोक जेजूक आयकनासतनाच ताणें तांकां आनी एक वपार सांगली. कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावुल्लो. थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हणून लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो मंथनाच्या कुळयेचो राज्य पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्ल्या एका गांवाक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन म्हळें, पळया, हांव पाटी येसर व्यापार करा. अशें तांकां सांगूंक लागलो. हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटले देखून तो गेलो त्या फटाफट तांणी प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकेची पदवी घेवन तो पाटी येतस जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एकल्याक व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हणून जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकर येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 10 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, शाबास, बरा नौकरा, ल्हानशे संगतीन तूं विश्वासी जालोय देखून 10 शहरांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 5 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, धन्या, पळय, तुजें नाणें हांवें तें लेसान बांदून तशेंच दवरलें. तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातलें तूं वाडटाय, ओंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तूं म्हणालो, नसत्या नौकरा, तुज्या उतरांनी हांव तुका गुन्यांवकार करता. हांव दवरिनातलें काडटलों, ओंपिनातलें लुंवतलो कठीण मनीस म्हणून तो जाणा आसलोय न्हय. कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडी घालो न्हय. हांव पाटी येतस तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी सरशीन रावल्ल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताच्या लागचें काडा आनी 10 नाणीं आसल्याक दिया. पूण ते म्हणाले, धन्या, ताचे लागीं 10 नाणीं आसात. ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगतां, जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें इल्लें काण व्हरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्या म्हज्या दुस्मानांक हांगा हाडा आनी म्हज्या मुखारच तांकां जिवेशी मारा. इतलें सांगून जातस जेरुसलेमाक चडचे वाटेन तो फुडें सरलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आयचे वपारींत देव विश्वासी आमची परीक्षा करता आनी आमच्या बऱ्या कामाक पुरस्कार दिता म्हूण कळयता. हे वपारींत 3 लिसांवां आसात. पयली लिसांव रायाची पातयणी. ताणें सेवकांक दुडू दिवन तो ताणें उपयोग करून व्यापार करीचे आनी पाटी येतस ताचे लेख दिजे म्हूण आज्ञा दिली. ताणें ताच्या वेवहारांत हात घालूंक ना. देव आमचेर अशेंच पातयणी दवरून आमी जबाबदारेन आमची जिणी जियोंक स्वातंत्र्य दिता. दुसरें लिसांव रायाची परीक्षा. सेवकान दिसपट्टे जिणेंत कितलो विश्वास घेवन जियेता म्हणलें दाखयजे. सद्या गणितांनीच आमची परीक्षा जाता. देव आमची तशीच परीक्षा करता.
जेजू 30 वर्सांपर्यंत सुतारी जावन जियेलो. विश्वासी जावन दिसपट्ट्या ग्रासाक वावुरलो. आनी तिसरे दिसा रायाचें इनाम. ताणें केल्ल्या विश्वासी वावराक मेसवून आनी चड जबाबदारी दिता. बरें काम केल्ल्याक पुरस्कार दिता. अविश्वासी साकऱ्याक शिक्षा दिता.